नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. 2 दीस सेगीत पावसान गोयचे वेव्हार विस्कळीत. पालसण कोसळ्ळी, शारांनी भरले उदक, घरांचेर झाडां. 24 वरांत 4 इंच पावस. मुंबई बुडली, रेल्वे बसी फ्लायटी रद्द. योगाची अल्पसंख्याक स्कुलाक सक्ती ना. 21 जूनाक जमना जाल्यार शेनवार वा सोमाराय करचो. सरकारान दिली सूट. उरिल्ल्या स्कुलांनी योग दिसाची नेटान तयारी. सरकार स्वातंत्र्य सैनिकांक दितलो OTS. स्वातंत्र्य सैनिक म्हण आयिल्ले 449 अर्जांतले 24च वळेरेंत. उरिल्ल्यांचो विशय तडीक लावंक उच्चाधिकार समिती. दाबोळे कस्टम्सान धरले 2 कोटीचे भांगर. सप्तकांत स्मगलिंगाची तिसरी केस. दोहा सावन कतार एअरवेजान स्मगलिंग. स्मगलर गायब, भटकळ लिंक. आणि शिक्षक रजेर आसतना चुकिल्ले लेक्चर परत घेवचे. उच्च शिक्षण संचालकाचो सांखळे कॉलेजीक निर्देश. अटेंडन्स भरता त्याच भुरग्यांक परीक्षेक बसपाचो चान्स. खबरो विस्तारान. 2-3 दीस गोंयांत सेगीत पडिल्ल्या पावसान वेव्हार विस्कळीत जाल्यात. दोंगरां पालसणां कोसळिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जाले. कोणाकच कांयच जावंक ना. मडगांवां वता थंय उदक भरलें. कितलेशेच कडेन मोठी मोठी झाडां पडलीं. मुंबय राती सावन सेगीत उटंगाराच्या पावसान रस्तो, विमान आनी रेल्वे येरादारी ठप्प जाल्ली. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 4 इंच पावस पडला. वट्ट पावस 20 इंचां वयर पावला. मुंबय उपरांत गोंयांतूय पावसान नेट धरला. फाटले 3 दीस जाले गोंयांत सेगीत पावस पडत आसा. शुक्रारा पावसान आनीक नेट धरलो. सांदांद्रे डोंगरे वाठारांत पालसणां कोसळिल्ल्यान एका घराचें बरेंच लुकसाण जालां. मात कोणाक कितें जालां म्हूण रिपोर्ट ना. रातचो आमकां 9:30 कॉल आयलो की डोंगरी हांगासर लँडस्लायड जाले. ताका लागून आमी इमिडिएटली टर्न आउट केले. जर हांगा पावले जाल्यार व्हडले फातर आनी माती लँडस्लायड जावन घराचेर पडलेले आसा 3 घरांचे. तर इमिडिएटली आमी घरांत वचून एक LPG सिलिंडर काडलो आनी सकाळी 2 LPG सिलिंडर काडले आनी अजून काम आमचे हातीत घेतलेलें काम चालू आसा अजून. मोडलें म्हणल्यार बाथरूम एक गेलो, फूल गेलो, टॉयलेट गेलो, मागीर स्टोर रूम गेलो, किचन गेलें, मागीर सिलिंडर उरलेलो तो आयज सकाळीं काडला. मागीर वॉटर आसा न्हू, वॉटर फूल डॅमेज गेलो. फ्रीज गेलो, डायनिंग टेबल गेली. मडगांव धरून कितल्याशाच वाठारांनी रस्त्यांचेर उदक भरलें. मडगांवां माडेलान रस्त्याचेर उदक भरिल्लें. मडगांवां फेस्ताचे फेरये उपरांत सगळे कडेन प्लास्टीक कोयर जाल्लो. तो तसोच साणिल्ल्यान मडगांवां उदक तुंबपाक लागला. When the municipality has a fair here, okay, the stalls, they throw all their waste and the drains are blocked. There's nobody coming to clear this thing. When is the Holy Spirit feast over? It's a month past, and the municipality collects taxes from the people, but doesn't do anything in return. हिंग फाटल्यान इतली उदक भरलां. हे उदकांतल्यान वचपा पळय लोकां इतली येवपा वचपा म्हण असले त्रास जाता ह्या लोकांक हिंगा. हांव नको कित्याक लास्ट इयर ऑल्सो आमी एक कंप्लेंट केल्ली. हे जे फेरी घालताय ते फेरी घालून वयताय आनी आख्खो प्लास्टीक वेस्ट हो हिंग सोडून वयताय आनी हो प्लास्टीक वेस्ट सगळो इन ड्रेनीन येवन आख्खी ड्रेन चोक जाता. मडगांवां एनाफॉन गार्डना कडली चिंच पडली. मात कोणाकच कांयच जावंक ना. राती 1:30 अशी ते सकयल पडला. पावस भरपूर आसलो. फर्स्ट सांगपा म्हणल्यार आय नाव 15 years 20 years पास हांवें जायत कंप्लेंट केल्यो रिगार्डींग झाडां लागून. नोबडी बॉदर्ड फॉर दीस थिंग्स. दुसरें म्हणल्यार MLAक सांगलें जावं कावन्सिलराक इवन मामलेदार कलेक्टर सगळ्यांक चयल्या पूण कोण रिस्पॉन्स दिना. आमी लकीली आतां देवान साल्वार केली म्हूण आमी सेम जाला कित्याक आमच्या घरांक ती पाळ गेल्ली आसा. मुंबय पावसाक लागून शुक्रारा ठप्प जाली. रस्तो, विमान आनी रेल्वे येरादारी बंद उरली. सगळे कडेन उदक भरिल्लें. कामा धंद्याक वचपी लोक मदींच अडकून उरले. दादर, परेल, ठाणे धरून कितल्याशाच वाठारांनी धोपरा मेरेन उदक भरिल्लें. मात मुंबयचो गोंयच्या ट्रेनीचेर कांयच परिणाम जावंक ना म्हूण कोंकण रेल्वेचो जनसंपर्क अधिकारी सांगता. And suburban trains in Mumbai have been affected slightly, but this rain has not affected Konkan Railway traffic.
whatsoever. So our trains are running smoothly and as per schedule. कुंकळे पावसान एका घराक मार बसलो. पणजे कांय सुवातींनी झाडां पडली. सगळ्यांत चड मुरगांवां पावस पडलो. दाबोळे आनी मडगांवांय बरोच पावस पडला. फुडले कांय दीस गोंयान उटंगाराचो पावस पडटलो म्हूण हवामान खात्यान अदमास केला. गोंयान शुक्रारा सांजे मेरेन 24 वरांत 4 इंच पावस पडला आनी 1 जून ते आतां मेरेन 21 इंच पावस पडला. Season, that is from 1st June to 19 today, 19th June, the seasonal total is 49 centimeter. Actually, we received 49 centimeter. Rainfall performance is normal only. Today, the highest rainfall was recorded at Marmagova, that is 15 centimeter. Next comes Dabolim, 14 centimeter. Madgaon, 13 centimeter. Rain would occur at most places over Goa with scattered heavy to very heavy rain would occur at a few places. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विश्व योग दीस आयतारा, मात शक्य ना तांणी तो आयताराच मनोवपाची सक्ती ना म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. कांय किरिस्तांवांक आयतारा योग दीस नाका, जाय जाल्यार तो शेनवारा वा सोमारा मनोवचो म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांगले. शिक्षण खातें म्हणटा योग दिसा लाखा वयर विद्यार्थी वांटेकार जातले. 100% शाळांक वांटेकार करपाचे खेळा आनी शिक्षण खात्याचे टार्गेट आशिल्ले, मात चर्चीच्या शाळांक लागून प्लॅन फिस्कटला. योग दीस आयतारा आयिल्ल्यान चर्चीच्या शाळांनी योग दीस मनोवंक आडमेळी येतली म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन प्रस्न वेल्लो. मुख्यमंत्र्यान तांकां शेनवार वा सोमारचो पर्याय दिला. Parents wanted they should not have it on Sunday because for Catholics we have to go for mass, so it wouldn't be possible to go for mass and then come for yoga. So it was their objection because they wanted to go for mass. So now Honorable CM has said okay, we can have it on Monday. एक म्हणजे कंपल्सरी ही गजाल ना, पूण त्याच बरोबर कंपल्सरी ना म्हाका वदळ एका फादरान फोन केल्लो, ते दीस आमकां मिसाक वचूंक जाय म्हटल्यार इट इज नॉट कंपल्सरी ना, पूण आमकां तें चुकोवपूय बरें दिसना. जाल्यार म्हटल्यार आय वील सजेस्ट यू वन थिंग की तुजी शेनवारा घेवं येता, सोमारा घेवं येता, कोणे तरी करूंक ना जाल्यार नो एक्शन वूड बी टेकन. हांव सांगता योग दिसा लाखावयर भुरगीं वांटेकार जातली, मात चर्चीची स्कुलां फाटीं सरिल्ल्यान 100% शाळांक वांटेकार करपाचे खेळा आनी शिक्षण खात्याचे टार्गेट फेल वतले. We have geared up the machinery and covered 100% of schools. We didn't get a single complaint or request a letter from any school till today that whether yoga is to be preponed or postponed. In all, 99,204 students so far at the secondary, higher secondary and college level. But for various reasons, and perhaps Sunday being one major reason and monsoon season being another major reason, we could not possibly achieve the 100% mark. योग दिसा योग प्रभा भारती सांजे 5 वरांचेर ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियमात योग कार्यावळ करपाची आसा. ती लोकांक उक्ती आसतली. जाल्यार आरोग्य भारती संस्था डायबिटीसांचे दुयेंतीं खातीर गोंयान 21 जून ते 27 जून मेरेन योग सप्ताह करता. आरोग्य भारतीच्या योग दिसाचे कार्यावळींत सूर्य नमस्कार घाल्ल्यान कोफसांव जाल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एकरकमी रक्कम दिवन स्वातंत्र्य सैनिकांच्या विशयाक सरकार पूर्णविराम दितलो. स्वातंत्र्य सैनिक म्हण सरकारा कडेन 449 अर्ज आयल्यात. तातूंतल्या 24 जाणांक स्वातंत्र्य सैनिकाच्या लिस्टात घाल्यात. उरिल्ल्यांचो विशय एकरकमी सेटल करतले. वेगवेगळे गट करून तांकां रक्कम दितले. अर्जांचो निकाल लावंक सरकार उच्चाधिकार समिती नेमतलो. 449 एप्लिकेशन्स वर रिसिव्ड देन आणि ते कायम आमचे एप्लिकेशन्स घेतली, तेजेर निर्णय जावंक ना. आज कॅबिनेटान एक निर्णय घेतला, एक हाय पावर्ड कमिटी करची, त्या कमिटीन प्रत्येक एप्लिकेशनाचेर अभ्यास करचो. परत ही एप्लिकेशन्स खंयची दोज हॅव बीन एनलिस्टेड 2003-04 जी लिस्ट केल्ली आसा ती, त्याच्या पलीकडे इट इज नॉट फॉर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑर न्यू विंडोज. साधारणपणे एक 3-4 निकष ठरयल्यात. ताचेर एक की इफ द एप्लिकंट शोज द डॉक्युमेंटरी एविडन्स दॅट ही वॉज जेल्ड फॉर 15 days इन कनेक्शन विथ फ्रीडम स्ट्रगल, जाल्यार
ताका 1 लाख दिवचे. हे केले म्हणून अन्य बेनिफीट ना, ह्याच बेनिफिटाचेर ही गजाल सोपची, एंड जावची. ह्या लिस्टांत नवीन कोणाची नांवां ऍड जावची ना. MBBS दोतोरांक जे आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एंगेज करताले 30,000 रेम्युनरेशन हे दोतोराक कमी आसा हे लक्षांत आयल्यामुळे आमी तांचें रेम्युनरेशन वाडयलां. 30 वयल्यान म्हयन्याक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसणाऱ्या MBBS डॉक्टराक 42,000 रेम्युनरेशन आमी दितले. MBBSच्या दुसऱ्या फेरयेंतल्या ऍडमिशना वेळार GMCक आनीक 50 सीट मेळटले म्हूण पार्सेकार सांगता. जेन्ना एडिशनल जागो दिले वतात त्यो सँक्शन ही प्रोविजनल सँक्शनूच आसता. पयल्या वर्साची बॅच पास आउट जेन्ना जाता तेन्ना सादारणपणे 6व्या वर्सा ती कन्फर्म जाता. MCIन दिल्ल्यो 50 जागा किंवा ज्यो कितें दिल्ल्यो आसतात एडिशनल जागा, ज्यो प्रोविजनली ग्रँटेड जागा असतात त्यो परत ताका प्रोविजनल एप्रुवल एका वर्सा खातीर दिवचें आसता. 2016 आनी 17 हीच गोश्ट जातली. 2018 ज्या दिसा उजवाडटले त्या जुनांत किंवा त्या जुलैत 150 जागा म्हणून एकदा नोटिफाय जातल्यो. विधानसभेचे 15 दिसांचे पावसाळी अधिवेशन 27 जुलै ते 14 ऑगस्ट मेरेन चलतले. अधिवेशनात अर्थसंकल्पाचेर चर्चा आनी विनियोग विधेयक पास करपाचो मुखेल कामकाज आसतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.